विसावपरांत तुमकां परत एक फावटी उपकार. गोवा सरकारी कामगार संघटनेन तांचो अध्यक्ष मंगलदास शेटकाराचो भोवमान केलो. हालींच तांकां भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशनाचे मानाचे अशें सचिवपद मेळिल्ले खातीर हो भोवमान केलो. राष्ट्रीय सचिवपदाचो मानाचे हक्कदार सगळे गोंयचे सरकारी कर्मचारी आसात अशें शेटकार म्हणटा. मंगलदास शेटकार गोवा सरकारी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आसात. हालींच तांची अखिल भारतीय राज्य सरकारी कामगार फेडरेशनाचे सचिव म्हूण नियुक्ती केल्या. त्याच खातीर गोंयांतल्या संघटनेन तांचो मेरशे भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो. गोंयचे कायदा सचिव प्रमोद कामतीच्या हातान तांचो भोवमान केलो. मागीर शेटकाराची घरकान्न सीमा शेटकाराची ओटी भरली. हो मान एका व्यक्तीक मंगलदास शेटकार हे म्हणून माणसाक कसो आसूंक जायना. म्हाज्या कॉन्सायन्सान सांगता की हो मान आमकां सगळे गव्हर्मेंट एम्प्लॉई तशेंच राज्याक तुमी फावो जाल्लो आसा तो तुमी समजून घेवचो. एका माणसाक कसो धरचो न्ही. प्लीज तुमच्या उपकार मागता. प्रमोद कामतीनूय शेटकाराल्या कामाची तोखणाय केली. He is a man of integrity. Yes, I had an occasion to be with him, or he had an occasion to be with me a number of times. But I can tell you, he did not ask a single favor with me, other than legitimate demand of yours. I call upon office bearers and all of you to see that there are another 1 or 2, 3 associations are there, to bring them under one banner and under the leadership of Mr. Mangalas Shetkar and to put your demand. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकिक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. ममताचो तृणमूल, पासवानाच्या लोजपा आणि नितीश कुमाराच्या संयुक्त जनता दलाबरोबर मुलायम सिंगाचो समाजवादी पक्ष आता गोंयच्या वेंचणुकेत देंवतलो. पक्षान रोहिदास शेटकाराक प्रदेश अध्यक्ष म्हूण नेमला. काँग्रेस आणि भाजपा बरोबर आता वट्ट 9 राष्ट्रीय पक्ष गोंयचे वेंचणुकेत आसतले. समाजवादी पक्षाचो अध्यक्ष मुलायम सिंग यादवान रोहिदास शिरोडकाराक पक्षाचो गोंयचो अध्यक्ष म्हूण नेमला. शेनवारा पक्षाच्या कार्यालयांतल्यान रोहिदास शिरोडकाराक तसो फॅक्स धाडला. आमच्या गोंयांत कोणी येता आनी कोणी जमनी घेता आनी गोंय सगळें बाद जावन गेला, पेड्ड्यार जावन गेला. 40-40 वर्सांचे राजकारणी लोक आसात जांकां सदांच मंत्रीमंडळ जाय, जांकां सदांच सत्ता जाय आनी तेच जे कितें झरयतात तें झरून आज गोंय सामकें झरून पेड्यार जाला. त्या खातीर म्हाका दिसलें की नवो एक पक्ष खंयचो तरी जाय. विधानसभा वेंचणुकेक कमीत कमी 10 मतदारसंघांनी समाजवादी पक्ष उमेदवार घालतलो. आपलो पक्ष उमेदवारी दिना म्हण पक्षांतल्यान भायर सरिल्ल्या उमेदवाराक समाजवादी तिकीट दितलो. की जाका दिसता की आपूण इलेक्शन लडून हांगा खंय तरी कितें करतलो हाजो आवाज उठयतलो आमच्या गोंयकारांचो, तर ताणें आमकां एप्रोच जावचें अशें म्हाका दिसता. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आता पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. खेळा आनी कलेच्या मळार बरी कामगिरी करपी जैतिवंतांक सोमारा दोतोर जॅक सेकेर पुरस्कार भेटयले. ह्या पुरस्काराचे अंदू 5वें वर्स. अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकार, भारताचो फुटबॉल कोच सावियो मेदेरा आणि फुटबॉलर योलांडा डिसोजाक पुरस्कार फावो जाला. बरो क्लब म्हूण फाटलो आय लीग जैतिवंत साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाक पुरस्कार भेटयलो. कोंकणी संगीत सामाजीक कला केंद्रान कला अकादमीत पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ब्रह्मानंद शंकवाळकारान सुमार 2 दशकां भारताचो गोलकीपर म्हणून फुटबॉल पोळ सांबाळ्ळो. गोलकीपिंगाच्या कुशळटायेक लागून ताणें फकत आंतरराष्ट्रीय मळारच न्ही, क्लब फुटबॉलाच्या पांवड्यारय नामना मेळयिल्ली. अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंदान पुरस्कार घेतना जॅक सिकेराच्यो यादी सांगल्यो. When I was a very young person, he was once chief guest in Taligaon for a volleyball tournament. I didn't know anything about politics. The only thing I would know, everyone was talking in my house was about the opinion poll. When I was witnessing the volleyball finals, I looked around the side and doctor looked around me because he was watching me playing football for Panvel and those younger days, and he said, Brahmanand, तूं सदांच मुखार सरचो बरे भाशेन आनी बरे भाशेन रावचो. आय एम हॅपी अबाउट यू. I remember these words of his during the finals of volleyball tournament. And this inspiration keeps me going and keep on serving for the state of Goa as I've been doing in my earlier times. I'll still keep going. I'll see that Goans will prosper. Goans, wherever we had gone to play football, we had music around us. So Goenkar's theatre, football, music
all goes together, and that is the spirit of Goans. I keep going. बॉब हावटनाच्या तेंपार सावन सावियो मिदेरा भारतीय फुटबॉल पंगडा खातीर वावर करता. ह्या योगदाना खातीर ताचो भोवमान केलो. गोंयचे फुटबॉलर योलांडा डिसोजाचे वतीन नामनेचो कार्टुनिस्ट आलेक्सिजान जॅक सिकेर पुरस्कार घेतलो. जाल्यार बेस्ट क्लबाचो पुरस्कार साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाचे वतीन ब्रह्मानंदान घेतलो. तियात्राच्या मळार बरो वावर करपी कलाकारांचे ह्या वेळार भोवमान केलो. प्रिन्स जेकब रोज फन्स, मास्टर वाज आनी हेर कितलेशेच तियात्रिस्तांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. फामाद कार्टुनिस्ट आलेक्सिजाकय खासा जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. ताळगांव चर्चीचो पाद्री कोसेसांव डिसिल्वा ह्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो आशिल्लो. गोंयच्या आदल्या आमदारांतलो एक तियोतीन परेराय खासा निमंत्रीत म्हूण माचयेर आशिल्लो. सर्गेस्त दोतोर जॅक सिकेराच्या वावरांतल्यान आयचे पिळगेन देख घेवची, कारण ताका लागूनच गोंय आज एक घटक राज्य म्हणून उरपाक पावलें असो उलो ह्या दोगांय उलोवप्यांनी मारलो. पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. आयतारा सांजे वास्को टिळक मैदानाचेर एक खासा फुटबॉल मॅच जाली. फ्लड लायटी खाला दक्षिण कोरियाचो हालेलुया फुटबॉल क्लब आनी आर्च बिशप गोला 11 हांचे मदीं ही मॅच जाली. कोरियाचो क्लब ही मॅच 2-1 जिखलो. गोंयच्या टिमीन 10व्या मिनटाक गोल मारून लोकांचे दोळे दिपकायले. साळगांवकाराच्या मिलाग्रीस गोन्साल्विसान हो गोल मारलो. कोरियाच्या क्लबान 21व्या मिनटाक बरोबरीचो गोल मारलो. 65व्या मिनटाक किम जोंग सुमान हालेलुया खातीर आनीक एक गोल मारून आपल्या टिमीक जैतिवंत केले. ही पळयात कांय खिणचित्रां. खेळा खात्याची संचालक दोतोर सुजान डिसोजा आनी हेरांनी इनामां भेटयली. वास्कोच्यान आमचो खबरांकार सुरेंद्र मडकयकार. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.